आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. हाजें पयलें वाचप म्हाका वेवसायाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. जाकेव बेगीन देंवन ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आमी आयज जाकेवाचेर नदर घालुया. ताका आपली खरी वळख आसली. पयलो तो आंगान मोटवो आनी आपूण पातकी म्हूण मनांत दवरून जेजूक पळोवंक रुमडाच्या झाडार चडलो. आमकां आमची खरी वळख आसा जायत. काळो गोरो लांब वो मोटवो हें हांवें म्हजे बाबतींत मानून घेतलां जायत. हो म्हज्या काळजांत दुसऱ्यांक सोर करून टीव्हीचेर मॉडल दाखयला ते तांकां पळोवन हांव असो तसो जालोलो म्हज्या काळजांत लढाय चलता जायत. आमच्या काळजांत तर आत्मविस्वास निर्माण जातलो. थोड्यो सैमाच्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक जाय. म्हजो आकार लांब मोटवो बारीक वो मोठो, म्हज्या आंगाचो रंग काळो गोरो ह्याच्या मदलो, म्हजें लिंग चेडो वो चेडूं, म्हजें कुटूंब आनी कुटुंबाचें मूळ, म्हजी तांक कॅपॅसिटी जशें सगळींच मॅथ्साक हुशार नात. आमकां सगल्यांक देवान वेगवेगळी तांक आनी शेगूण दिल्यात. म्हज्यान हें कांयच बदलूंक जायना, पूण हांव खेरीत देवाचे आपुरबायेचें भुरगें म्हूण वळखून जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.